धिरयांचेर कायदेशीर बंदी आसून लेगीत साश्टी मालात धिरयांचें आयोजन सुरूच आशिल्ल्याचें सामकार आयलां। आयतारा 1 तारखेर धिरयांचें आयोजन जालें। बाणावले आयतारा सकाळीं 4 सुवातींचेर जाल्यार सुरावले एका सुवातेर बैल आनी रेड्यां मदीं झूंज जाली। सुरावले धिरया वेळार एकलो गंभीर जखमी जाल्ल्याचें सामकार आयलां। बेकायदेशीर धिरयो आयोजीत करपी आयोजकांचेर कारवाय करतले म्हूण कोलवा पुलिशेन आश्वासन दिलां। कायद्यान धिरयांक बंदी आसा, पूण कोलवा बाणावले मतदारसंघात मात अपवाद। हांगा सर्रास धिरयो चालू। काल आयताराक जवळ 3 ते 4 कडेन धिरी जाल्यो। सकाळच्यान ह्यो धिरयो वेगवेगळे कडेन जाल्यो। निमणे जी सुरावली धिरी जाली चर्चीचे फाटल्यान, थंय एक जो धिरी पळोवपाक आयिल्लो तो बैल जो चाळवलो आनी ताका शींग मारिल्ल्यान तो इंजर्ड जालो। रोखडोच ताका एक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत एडमीट केलो आनी ताचेर सद्याक उपचार चालू आसा। कोलवा पुलिसांक ह्या बद्दल विचारले जाल्यार आमी रिपोर्ट सद्याक तपास करतात, ते धिरयांचे हाचेर तपास करतात, एक्शन आमी घेतले अशें तांणी सांगिल्लें आसा। पूण धिरयो बंदी आसून सुद्दां पुलिसाच्या अंडर, नाकाच्या अंडर ह्यो चालू आसा। फाटले कांय दीस धिरयो बंद आशिल्ल्यो, पूण आतां ह्यो धिरयो परत्यो चालू जाल्यो। कोलवा पुलिसांक परत एकदां अपयश। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू उलयतां।